रिक्रुटमेंट सोसायटीचे सेक्युरिटी गार्ड सरकारा आड रस्त्यार देवल्यात। सरकारान केल्लो अन्याय लोकांक कळचो म्हूण ते लोकांच्या दारादारांनी भोंवतले। बिरेस्तारा शिवजयंतीचो मुहूर्त धरून गोंयभर ही मोहीम सुरू केल्या। सरकारान उतर मोडले, सेक्युरिटींक वाऱ्यार सोडले म्हूण फुडारी सांगत भोंवतात। फाटले फावट उपासाक बशिल्ले तेन्ना आयजीपी आनी उपसभापतीन मध्यस्थी करून तांकां आंदोलन सोडपाक लायिल्ले। उपरांत सरकारान जाग माग केली ना। गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉईज युनियनचे शेकडोनी कामगार रोटी बचाव सेव ब्रेड हे जनजागृती अभियान हे संपूर्ण गोमंतकान ह्या आयज हांगासर आझाद मैदानाचेर शिवपूजन करून शिवजयंतीच्या मुहूर्ताचेर आमी संपूर्ण 40 मतदारसंघान कामगारांचेर ज्या पद्धतीन पब्लीक आनी प्रायवेट सेक्टरान अन्याय अत्याचार जाता, तेंची लुबाडणूक जाता, तेंची छळणूक जाता, ह्या गजालीचो निषेध करच्यासाठी मुख्यमंत्री पार्सेकर सरान ह्या रिक्रुटमेंट सोसायटीच्या भुरग्यांचे कमिटीचे 14 दिसाचे आमरण उपोषण फाटी घेवपाक जेन्ना लायले, आमरण उपोषण सरकारान जेन्ना तांकां तोडपाक लायले तेन्ना तेंच्यांनी जे आश्वासन दिल्ले, हे स्वताच्या आश्वासनाक जाहीर रित्या दिल्ल्या आश्वासनाक सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हरताळ फासलेली आसा पळय, ही गोष्ट आसा ती अत्यंत शर्मेची आसा, लांछनास्पद गोष्ट आसा। काणकोणा गालजीबागच्या लोकांनी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा वेलो। लोकांक न्हंय पलतडी यो वच करपाक जाता तितले बेगीन फुटब्रिज बांदचो म्हूण लोकांनी नेट लायला। न्हंयचे ड्रेजिंग करूंक नाशिल्ल्यान फेरीक यो वच करतना अडचण येता। हालींच रेल्वे ब्रिजावेल्यान पलतडी वतना एका बायलेक एक्सिडेंटान मरण आयिल्लें। फुटब्रिज ना जाल्यार येरादारीक पूल करचो म्हूण लोक मागतात। तार घातली आनी तेमी सांगले तार आमी ड्रेजिंग करून डीप करून एंड टू एंड करतले, ना जाल्यार आमी फुटब्रिज बांदितले। आनी तेमी फुटब्रिज जे सगळें हें केल्लें क्रिएशन थिंगा अजून तेमी कांय करूंक ना। हो पळय आतां ब्रिज येता, नॅशनल ब्रिज जातलो NH-17चो, तेजो वयल्या हायटीर हें तळपणां देंवतलो हिंगा, थिंगासान वयतलो आनी तो दापटान देंवतलो। म्हणजे तुमी हो दिसान खंयच्यान येतली? आमकां ब्रिजाची गरज जाय। ब्रिज जाय काय गाडी व्हरपाक ब्रिज जाय? गाडी व्हरपाक तेतून गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान एक रिपोर्ट आनी घातलेलो की फूट ब्रिज जर आतां जर गाडी व्हरपाक ब्रिज केलो, नॅशनल हायवेचो ब्रिज ऑलरेडी थिंगा नॅशनल हायवे जाता, नॅशनल हायवे वयल्यान गाडी व्हरपाक ऑप्शन आसतलें। फूट ब्रिज म्हणल्यार बेगीन जातलो कित्याक ऑलरेडी CRZान NOC दिल्लोली आहा। सो फूट ब्रिज जाता जाल्यार इमिजिएट बेजिसाचेर प्रोसेस करपा जाता गव्हर्मेंटाच्यान, आमी प्रेशरायज केल्यार म्हणून आमी पयलीं डिसायड करपा जाय फूट ब्रिज जाय काय आमकां वेहिक्युलर ब्रिज जाय। 108 एम्ब्युलन्सीचो स्टाफ संपार गेला। एम्ब्युलन्सी GMCचे सुवाधीन करून ते संपार गेल्यात। संपाची 21 दिसांची सरकार आनी जीव्हीकेक नोटीस दिल्ली। कितले तेपूच मागण्यो जाग्यार पडना जाल्ल्यान स्टाफ निमणे संपार गेलो। ड्युटीची वरां, पगार वाड, सेक्युरिटी ना, मॅनेजमेंट पिट्टा म्हूण 108चो स्टाफ बेजारला। एक्सिडेंटाच्या आकांताक सरकारान तेलंगणा आनी आंध्रांतल्यान ड्रायव्हर, टेक्निशियन हाडून 9 एम्ब्युलन्सींची वेवस्था केल्या। सरकार म्हणटा कर्मचाऱ्यांनी ब्लॅकमेलिंग चलयला। गोंयभर एक्सिडेंट आनी एमर्जन्सीत लोकांक पावपी 108 एम्ब्युलन्सी बुधवारा सकाळ सावन बंद पडल्यो। स्टाफान 21 दिसां फाटीं सरकारा कडेन मागण्यो घाल्ल्यो। कितलेशेच तेंपा सावन तांचे जीव्हीके मॅनेजमेंटा कडेन कोफुसांव चल्लां। निमणे स्टाफ बेजारून संपार गेलो। एम्ब्युलन्सी GMC कडेन दवरल्यात। एक म्हणल्यार सेक्युरिटी, दुसरें म्हणल्यार एक हॅरेसमेंट आमकां जे जाता, आनी आमचे जे भुरगे आहा जे BSc अशे शिकलेले जे भुरगे आहा आनी 12 वरां आमी काम करता, ते एक 8 वरां काम आमचे जावचे ते एक आहा। हॅरेसमेंट स्टॉप जावपाक जाय। जीव्हीकेचे कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करचो न्हय म्हूण कामगारांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या। आनी साखळी उपोशणांतल्यान सुद्दां कांय जायना जाल्यार आमरण उपोशणा पर्यंत निर्णय वर्करांनी घेतलेलो आसा। पूण मागण्यो पूर्ण जाल्या शिवाय वर्कर आतां कामार आसपाना। आमची एकूच मागणी जीव्हीके फावंडेशनाचे कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो स्क्रॅप करचो, कित्याक ती एक फ्रॉड कंपनी आसा, शॅम कंपनी आसा आनी ही सरकाराक आनी गोंयकारांक लुटपाक लागून गोंयांत येयल्ली आसा। 108च्या कर्मचाऱ्यांनी मागण्यो तडीक लागसर संप चालू दवरपाचें थारायलां। तो मेरेन आकांताची परिस्थिती हाताळपाक सरकारान पर्यायी वेवस्था केल्या। जीव्हीकेन आंध्र प्रदेशाच्यान 21 मेडिकल टेक्निशियन हाडल्यात। तेलंगणांतल्यान 25 ड्रायव्हर आपयल्यात। सद्याक मॅनेजमेंटाच्या ड्रायव्हराच्या आदारान 9 एम्ब्युलन्सी रस्त्यार चलतात। लोकांनी 108चेर कॉल केल्यार तो 100 नंबराचेर डायवर्ट करून पुलिसांच्या आदारान 108 सद्याक कशी तरी चलतली। 108चो स्टाफ ब्रेस्तारा सावन भलायकी खात्या मुखार संपाक बसतलो।
मात गोंयच्या रस्त्यार दिशी दिशी एक्सिडेंट घडटा आसतना स्टाफाचो प्रश्न तडीक लागो मेरेन 15 अँब्युलन्सी घेवन सरकाराक आकांताची सेवा कशी तरी चलोवची पडटली. सरकार म्हणटा 108च्या स्टाफान ब्लॅकमेलिंग चलयल्या. कदंबा कडेन ड्रायव्हर मागल्या, शक्य तितके जाग्यार बाकीचे आमचे डिपार्टमेंट आले, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस वा डायरेक्ट आमी आमचे एम्ब्युलन्सी घातल्या थंयसर. तेजे फुडें पळोवचें पडटलें कितें करपा आतां पळय तें. आनी तेंची झगडी पळय आहा तेंची सरकारा कडेन ना. 108ची बी झगडी आहा तेंचे मॅनेजमेंटा कडेन आहा, तेंचे सर्वीस कंडिशनाची आहा. म्हणून तेंचे आपल्या मॅनेजमेंटा कडेन झगडी करपाक जाय. सरकाराक ब्लॅकमेल करपाक जायना. ते सरकाराक ब्लॅकमेल करता. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक विराम.